टीव्हीकेचे प्रमुख विजय हांका काँग्रेसीन तामिळनाडून तेको दिला. पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी आणि सीएलपीच्या मिटिंगे उपरांत तांकां तेको दिवपाचो निर्णय घेतला म्हण गिरीश चोडणकर उलयला. तशेंच गोंयांतय काँग्रेस पक्ष बळकट करपाक वावुरतले. 2027 गोंयान काँग्रेसीचे सरकार निश्चित म्हण गिरीश चोडणकरान उक्तायला विश्वास. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. त्यांनी आमकां लेटर दिल्लें त्यांच्या प्रेसिडेंटान विजय टीव्हीकेचो आणि काल ते खरगे आमच्या अध्यक्षाक लेटर केल्लें. तेजे नंतर खरगेजीन राहुल गांधी म्हाका आणि वेणुगोपाल हांकां घेवन एक मिटींग केली आणि काल डिसिजन घेतली की तामिळनाडू काँग्रेस कमिटीन डिसिजन घेवपाची तांकां टीव्हीकेक सपोर्ट करपाचो काय ना. सो अकॉर्डिंगली काल आमी राती पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची मिटींग घेतली आणि त्याच्या नंतर सीएलपीची मिटींग घेतली आणि डिसिजन घेतले की ताका सपोर्ट करपाचो. तो अकॉर्डिंगली सपोर्ट केलो आणि आज ताका लेटर व्हरून दिले आमी तेगेल्या ऑफिसान आणि तो लेटर आमचे घेवन गव्हर्नरा कडेन गेला स्टेक क्लेम करपाक. आणि सर थंय आतां गोंयांत रिजनल पार्टी आसा. आतां तुमी काँग्रेसीन अशें फुडें आतां 27 इलेक्शन आसा तेजे बद्दल कितें चिंतला तुमी आज? आमची पार्टी परत आमी स्ट्रेंथन करपाक जाय. ग्रासरूट लेवलाचेर वचोन आमी लोकां मदीं भोंवोन परत पार्टी बिल्डअप करून लोकांचो कॉन्फिडन्स परत जिखून युनायटेडली आमी फायट करपाक जाय सगळ्यांनी. म्हणजे 27 काँग्रेस सरकार आसतलें म्हणटा तुमी? हय, ह्या फावटी जातलेंच. आमचे परिवर्तना खातीर ह्या फावटी काम करपाचें. 15 वर्सांनी गोंयकारांक जाय तसो एक सरकार हाडपाक ट्राय करतले.